येता ते लोकसभा वेंचणुके वांगडाच यान फुडें येतल्या सगळ्याच वेंचणुकांचेर बहिष्कार घालतले। काणकोणच्या मार्ले तिरवाळ वाठारांतल्या सुमार 250 आदिवासी मतदारांनी थारायला। सुळसुळीत रस्ते आनी शेगीत लायट दितले अशें सगळ्याच पक्षाच्या सगळ्याच आदल्या आमदारांनी तांकां उतर दिल्ले, पूण खंयचे कडेन कांयच ना। मार्ले तिरवाळ हो पैंगीण वाठारांतल्या खोतीगांव अभयारण्याचो वाठार अजूनय तो काळखांतच आसा। तांकां जमनी पोंदा लायटीचे केबल घालून दितले अशें उतर दिल्लें, पूण रान खात्यान तांकां जमनी पोंदच्या केबलांक परवानगी दिली ना। नव्या पुलाकय विरोध जालो। थंयचो पोरणो पूल केन्नाय कोसळून पडूं येता अशे अवस्थेत आसा। रस्त्याची अवतिकाय जाल्या। पावसांत लोकांक त्रास जातातच। शाळेत वतल्या भुरग्यांचे अक्षरशः हाल जातात। फकत 3 किलोमिटरांचो हो रस्तो। गोंय मुक्त जावन 58 वर्सां जाली। लोक अजूनय फोंडांनी भरिल्ल्या रस्त्यापासून केन्ना काय मुक्ती मेळटली हाचीच वाट पळयतात। इलेक्शन सामके धडेर पावल्या आणि इलेक्शन कमिशनरान पोलिंग बूथ आसा ते पड्डे लावन सामके सजयल्या, पूण पैंगीण वाठारांतल्या माल्ले ह्या भुतार गांवांतल्या लोकांनी आता गेल्या 8 दीस सुमार 8 बैठको घेवन हांगासर इलेक्शनाचो स्ट्रायक करपाची निर्णय घेतला। पळयात ह्या माल्ले गांवच्या लोकांनी स्ट्रायक कित्याक करपा खातीर घेतला तो काणकोणांतल्यान देविदास गांवकार। तरी पण हिंगा रस्तो ना आनी अंडरग्राउंड लायट आली ती सुद्धा बंद करून उडयली। हिंगा गव्हर्मेंट कांयच सोय करना, म्हणून आमी ह्या इलेक्शनाक आतां वोटींग म्हणटे करपाना। आमकां अंडरग्राउंड लायट हाडपा दिलेली, पण तेमी ते थोडे हे मारले, JCP लावन वालेत मारली, मागीर ती फॉरेस्टान हाडयली, मागीर तेतून लोक पडले, मागीर परत आस तशी पुरयले नंतर ती अंडरग्राउंड लायट जाली ना, पण ते हे आसा पळय फातर आसा ते तेमी बसयले, आमकां लायट पावली म्हण। पूण आनी सुशेगाद हिंपासून पुराय तो हे ना दबर ना, या 3 किलोमिटरा गेल्यारच तांगे हे जाता, जनावर मरता अशें म्हण जालें ना तें। कितें पुला टेंडर जालें मागीर जालें ना पूल अजून पूल जालें ना, पावस पडपाक कित्याक दवरलो तो अजून आतां कित्याक दवरून तांकां खबर दी जालें ना तें काम जालें म्हणटा आमदार म्हणटा पास जालें म्हणटा। समज ते पूल म्हणल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा? पूल म्हळ्यार आमकां वाटना आमगे रस्त्या लागून आमकां भुरग्यां शाळें वचपाक त्रास जाता, वाटेक खंय मेळटा, भुरगीं परतो फाटकोड येता आनी त्या वर्सां येता परत फाटकोड त्या वर्सां ते अशें वयता। अशें आमी भुरग्यांक मागीर हॉस्टेलां व्हरून घालता मागीर। म्हणजे आतां हो स्ट्रायक ह्या इलेक्शनाक आसतलो, फुडल्या इलेक्शनाक आसतलो काय कितें? आमदारकीच्या इलेक्शनाक हो स्ट्रायक काम जातकच आमी मागीर उलयतले, हो स्ट्रायक चालूच आसतलो। मार्ले तिरवाळच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार।